बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. मोगाळ भाव म्हणिनो, आमच्या बापान आमकां सोडवण मेळचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान पाठोवन दिलो. पातका वरवीं आमचो सोमोन जो बापाक कोणें तुटलोलो तो जेजून आपल्या मोरना आनी जिवणपणा वरवीं बांदून हाडलो. जेजू ह्या संवसाराची यात्रा चलतना आपल्या बापाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो, हेंच आमकां करूंक तो आपयता. आमी ह्या संवसारान एक वाटसूर कशी जियेता. आमचो काशा देश स्वर्गार बापा सरशी आसा. आख्खो संवसार भर वेगवेगळ्या जाग्यार जायत्यो धर्मीक सुवातो आसात आनी ह्यो धर्मीक सुवातो आमचो बाबार्द जियोंक तो थीर करूंक आदाराच्यो जातात. ह्या जाग्याचेर आमची यात्रा करतना आमी अदीक पवित्रपणान भरता. जेजू कालवाराची वाट चल्लो हाचेर आमी अदीक नियाळ करूंक पावता. जेजू आमचे यात्रेन आमच्या सांगाता आसा. तर ह्या यात्रे वरवीं हो कुर्साचे वाटे वरवीं आमचो बाबार्द जिवो करुया आनी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान कुसार किडायलोल्या जेजूचेर आमची नदर मारून आमची पावलां सर्गेचे दिशेन मारुया. तर पावाडतान आनी शिताबेन हे रितीन वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मोरनाचे फर्मोण मारतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुमी जुदेवाचो राजा म्हणटात, ताका हांवें कितें करचें? तांणी नव्यान वेल मारली, ताका कुसार मार, ताका कुसार मार. जेजूचो कांयच गुन्या नासलो. निरपराधी जेजूचेर फारिसी आनी धर्मशास्त्री बोगलांटां घालून ताका गुन्यांवकार कोत्तात. पूण जेजूक बापान ह्या संवसारान केरीत वावरा पासत पाठोवन दिल्लो. आपलो वावर जेजू मानून घेता आनी काळजीदारपणान कुसाची वाट चलूंक फुडें सरता. बापाचें बोड घेवन जेजू आपली वाट चलता. आमच्याय जिवितान जेजूचो वावर करतना जायतीं बोगलांटां वो जायते आमचेर वायट उलयतात. आमी जें मागतात तें घडयेक आमकां मेळना जायत. असल्या वेळार निराशी जावन हांवें जेजूचेर शीण केला काय? जेजूचेर म्हजो बाबार्द उणो जाला काय? म्हजो कुरीस उबारूंक हांव फाटीं सरलां काय? मोगडा जेजू, आमच्या जिवितान वेगवेगळे कोस त्रास उप्रासतात आनी जायतीं आमचीं भावां भयणां समाजीक स्थळार, राजकीय स्थळार वो धर्मीक स्थळार पिडापीड सोंसतात आनी असल्या प्रसंगान तीं काळजीदार जावन तांकां फुडो करतात. तुजेर पातयेवन आमचीं पावलां मारूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकूट आमची कर सौम्या. दुसरें स्थान जेजूच्या कांदार कुरीस घालतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता.
तेन्ना ताणी जेजूक आपल्या ताब्यान घेतलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. जेजू देवाचो पूत जावनूय आमच्या मोगा पासत वो बारादीक कुरीस आपल्या खांदार घेवन कालवाराची वाट चलूंक फुडें सरलो. आपकुशेन ताणें बापाच्या उल्याक कान दिलो आनी भावार्थान आपल्या बापायच्या आदाराचेर पातयेवन ही वाट फुडें व्हेली. मोगाडो जेजू, आमच्या जिवितान कोस त्रास येतात तेन्ना आमचो बावार्थ सदांच तुजेर तीर सांबाळूंक आनी ह्या कोश्टांतल्यान कुर्साचेर नदर घालून फुडें सरूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूट आमची कोर सोवया. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट दोनीर पडटा. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. जेजू पयले पावट दोनीर पडलो. कुर्साचें वजन ताका जोड लागलें, पूण सरकार दोळे लावून आपलो कुरीस उखलून आमचे पासत तो नव्यान उडटा. आमच्या जिवितान आमी जायते पावटी पडटा. निराशीपणान देवाचेर आशिल्लो आमचो बाबार्थ आलता तेन्ना देवाक सोडून आमी दुसऱ्या स्वार्थांचेर आलाशिरो सोदूंक धांवता. ना तर आमच्याच बोळाचेर पातयेवन निराशीपणांतली उठूंक आमी प्रयत्न करता. निराशी जावन हांव सोकला पडटा तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरता ओ म्हज्याच बोळाचेर पातयेवन रावता गाय. जेजू मोगाडा, कुर्साच्या बारान तूं पडलोय तेन्ना आमचे पासत तूं नव्यान उठलो. निराशी जावन आमी आमच्या जिवितान सोकला पडटा तेन्ना देवाचेर तीर विस्वास सांबाळून नव्यान उठूंक आमकां बळ दी. काकूट आमची कोर सोम्या. चौथें स्थान जेजू आपल्या आवयक भेटटा. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायेलान जायतीं जाणां भंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोणाक ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोर्सात तुजें काळीज आसपास विट्टोलें. कुरीस घेवन वाट चलतना जेजूचे आनी ताचे आवयचे दोळे एकामेकाक भेटतात. मारयेचें काळीज आपल्या पुता थंय ओडलें, पूण कुर्साक लागून तिच्यान ताका वेंगोवंक जायना जालें.
एक पूण उतर ती उलयली नात, कित्याक ह्या वेळार उतरांची गरज ना. आपलो पूत इतले कोस सोंसता तेन्ना मारिया ताका आपलो सांगात दिता. जेन्ना कोणूय आमच्या मोगाचो कोश्टता तेन्ना आमकां दूख जाता. आमच्यांनी ते कोश्ट पळोवंक जायनात. असल्या गोडितांनी सोंसणीकायेन तांच्या सांगाता वाट चलूंक आमी फाटीं रावता. जायते फावट तांचे चड कुरीस आनी कोश्ट पळोवन आमी तांकां पाट करता. कांय फावटी ताचे कडले समोवन आमी तोडून उडयता. मोगळा जेजू, तुका पळोवन तुजी आवय चुचुल्ली. दुसऱ्यांचे कोश्ट समजतले तिचे असले एक काकूटसार काडीस आमकां दी. तेच भाशेन आपल्या पुताक लागून रडटल्या आवयांक बुजवण दी. तांची दुकां पुसून उडय. काकूट आमची कर सौम्या. पांचवें स्थान सिरेनाचो सिमांव कुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिरेनकार सिमांव ग्रामांतलो येतालो. तांणी ताका धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. सिमांव सिरेनकाराक जबरदस्तीन धरून जेजूक आदार दिवंक लायतात. ताणें घोडी चिंतूंक पासून नासलें जायत. त्या दिसाक ताची सोबें अशें घडटलें म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगिना. ताकाच कित्याक मेचून काडलो तो, न्हय म्हूण तो कसो हे परिस्थितीन वागता तें. पूण गरजेचें तें तो त्या वेळार अडचणींक सांपडलेल्या मनशाक आदार दिता. तशेंच आमी जेन्ना दुसऱ्याक आदार दिता अकस्मात आमकांच जाणविकाय नासतना आमी दुसऱ्यांक आदाराची जाता तेन्ना आमकां सर्गीच्या राज्यान व्हड मुजरी रावता म्हूण उगडास दवरुया. मोगडा जेजू, सिमांव सिरेनकारा भाशेन दुसऱ्यांचे सेवेक आमी सदांच आयतीं आसूंक आमकां तुजो आदार फावो कर. आनी वेळ दीस पडे नासतना दुसऱ्यांच्या गरजांक आमी पावूंक आमकां आयतें मोन दी. काकूट आमची कर सौम्या. सोबें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुजता. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तुमकां येवकार दितात ती म्हाका येवकार दितात आनी म्हाका येवकार दितात ती म्हाका धाडला ताका येवकार दितात. हांव तुमकां सत सांगता, ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोणें पिवंक दिलो जाल्यार तांकां मुजरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना.
जेजू कुर्साची वाट चलतना पडटा. वेरोनिका येवन आपल्या रुमालान ताचे मुखामोळ पुसता आनी त्या रुमालाचेर जेजू आपले रूप शापून दवरता. जेजू वेरोनिकान आपल्या सवेन दाखयल्लें बरेपण ओळखून बरेपणान फारीक करता. जेजून जर आपलें मुखामोळ त्या रुमालार शापलें जाल्यार एकूच सांगूंक, सर बरेपणान आनी ओगोड परिस्थितीन लेगून हांव तुमचे सांगाता सदांच आसा. मोगडा जेजू, वेरोनिका पोरी जी आमची भावां भयणां कश्टतात तांचे सवे आमचे दोळे उगड. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान कश्टतल्यांक आनी दर क्रिस्ती भावार्थ्याक बुजवणेची आतयेरां जायशीं कर. काकूत आमची कर सोम्या. सातवें स्थान. जेजू दुसरे पावटी दोनीर पडटा. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. पूण हांव पोडे मुनीस न्हय, हांव जाला शेणांतलो किडो. लोकां मदें लोजेक पडलोलो, मनशाच्या केण्ण्यांचो माल. म्हाका पडयता तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हजीं केबाणां करतात. म्हाका केण्णून तकली हालयतात. दर एक मनीस पातोक आदारून पातकाच्या भारान सकला पडटा. पातकाक लागून पडलेल्या मनशाक उबारतलो जाल्यार त्या मनशाक प्राचिताची गरज आसा. आपणें केल्लें पातक ओळखून घेवन ताची दूख धरून प्राचीत करूंक फावो. आमचें सगल्यांचें पातक आपल्या भुजार घेवन वेताना जेजू दुसरे पावटी सकला पडलो. तरी परतून उबो रावून जेजू उरलोली वाट टाणटा. हांव पातकान पडटोच प्राचीत करून परतून उबो रावूंक सोदतां. वो पडोवन सकला रावूंक येवजिता. मोगडा जेजू, कुरीस घेवन वेताना तूं दुसरे पावटी पडलो पूण थंयच बसोन रावूंक ना. हांव पातकाक लागून पडटा तेन्ना परतून उबो रावूंक प्राचिताच्या मनान म्हज्या पातकाची दूख धरून तुजो पाटलाव करूंक म्हाका आदार दी. काकूत आमची कर सोम्या. आठवें स्थान. जेरुजाल्याच्या वस्तऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ताचे फाटल्या लोकांची तशेंच ताचे पासत रडून ऊंच ताड्यान विलाप करतल्या बायलांची उरपूं चलताली. तेन्ना ताचे वाटेन वळोन जेजून म्हणलें, जेरुजाल्याच्या दुवानो, म्हजे खातीर रडूं नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात.
जेजून आमचे सोडवणे पासत कुर्साचो भार आपल्या खांदार घेतलो. संवसारी मोना पोरमणे जिवन आनी पाथोक आदारून मनशान जेजूच्या कुर्साचो भार आनीक जोड केला. आमकां बुजवण आनी सवस्काय मेळचे खातीर आमच्या पातकाचो भार आपल्या खांदार घेवंक तो राजी जालो. जेजू रोडटल्या बायलांक आपल्या खातीर न्हय पूण तांच्या भुरग्यां बाळां पासत रोडूंक उगडास कोत्ता. खेरीत भाशेन जे संवसारी मोना पोरमणे जिवन पाथो कादारी नासलोल्या पोरी जियेतात तांचो उगडास जेजू करता. आपले पाथोक रोडून कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं देवाची बुजवण आनी शांती अणभवूंक जेजू आमकां उगडास कोत्ता. मोगाडा देवा, जायती दूख आमचे खासगी जिवितान आनी काळजान आमच्या अपराधांक लागून आमी सोंसतांव. कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमी तुजी बुजवण घेवन काळजान आनी मोनान तुजी शांती आमी अणभवूंक खालती जावंक आमकां कृपा फावो कर. काकूत आमची कर सोम्या. नवे स्थान जेजू तिसरे पावटी दोनीर पडटा. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. सुकूंक पावलोल्या जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो. सुटून गेल्यान सोगली म्हजी हाडां म्हजें काळीज मेणा मोरी म्हज्या वट्ट्यान कोडोन गेलें. जेजू कालवार दोंगराची वाट चलतना तिसरे पावट दोनीर पडटा. मनीस कशी जायते पावट आमची अस्कोताय आमकां सोकला उडयता. परतून नव्या जिवितान पावल मारूंक आमी भियेतांव. तर कितले कोश्ट आमकां आसल्यार आनी आमचे सोस्तकायेन अस्कोतायेन आमी सोकला उडयल्यार आमी जेजूचेर नदर मारुया आनी परतून उठोन जिविताक फुडो करुया. मोगाडा जेजू, आमच्या जिवितान भिरांत कोश्ट त्रास आनी तोरेक वायट येता तेन्ना आमी भारान शेपतांव आनी जायते पावटी आमचो भावार्थ आनी विस्वास सालता आनी तुजेर पातयेवन जिवीत जिवचे सुवातेर दुसऱ्या वस्तूंक अविस्वास आनी आमच्याच बोळाचेर आमी पातयेतांव आनी जिवितान सोकला पडटांव. तेन्ना तूं आमकां तुजेच काकुतीन सांबाळ आनी तुजेर भावार्थ आनी विस्वास दवरून देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां तुजी कृपा दी. काकूत आमची कर सोम्या. दावें स्थान जेजूक विंगडो करतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आनी एक बोडी घेवन
ताचे तोकलेर मारताले, ताचेर तिपी उडयताले आनी तिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. जेजूक देवाच्या पुताक सैनिकांनी विंगडो केलो, तसोच आमी आमच्या जिवितान घोडे दुसऱ्यांक कुडींत विंगडी करिना जायत, पूण आमच्या आपस्वार्थान उतरांनी आवड्यांनी आमी दुसऱ्यांक विंगडी करता. आमी जेजूच्या पाटलादारांनी दुसऱ्यांक रेस्पेताचे, मानाचे, तोखणायेचे आंगाले घालून तांचे मनीसपणाचे आंगावले सांबाळूंक जाय. पूण अशें करचे बदलेक वायट चालींतल्यान आमी दुसऱ्यांक विंगडी केल्यान. मोगडा जेजू, ह्या संवसारांत आमी जियेतना जाता तितलें बरेंपण आमी आमच्या पेल्या सवे करूंक आमकां शिकय. जे भाशेन जेजून मनशाचें विंगडेपण सगळे लोजेंतलें धांपलें, तेच भाशेन आमच्याय उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी दुसऱ्यांचें विंगडेपण नेसूंक आनी मनीसपणाचो दर्सो वयर दवरूंक आमकां आयती कर. काकूट आमची कर सौम्या. इकरावें स्थान जेजू कुसार किळायतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. म्हजे खातीर तुमकां ओकमानतीत, तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचे राड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरीत जायात, कित्याक स्वर्गार वो व्हडली मुजरी तुमची. जेजून कसलेंच पाप आदारलें ना, पूण आपल्या पोरजेच्या बरेपणा खातीर आपली कूड कुसार किणावंक तो राजी जाता. समाजांत जायतीं ओगेपणान दुसऱ्यांचें पातक, अनीत आनी दूख आपल्या जिवितान सोंसतात. हे तरेन जेजू भाशेन ती आपली कुडींत आनी काळजान कश्ट भोगतात. असलें जिवीत ओगेपणांतल्यान आपणावन कश्टांक वर्थ आनी मोल आसा म्हूण आपल्या जिवितांतल्यान ती गोबाय दितात. जेजू, दुसऱ्यांक लागून कश्टांचे भार म्हज्या जिवितान येता तेन्ना काळजीदारपणान ताका फुडो करूंक आनी तातूंतल्यान म्हजें आनी दुसऱ्यांचें बागीवनपण जोडूंक म्हाका शिकय. काकूट आमची कर सौम्या. बारावें स्थान जेजू कुसार आपलो प्राण सोडटा. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या उपरांत सगळें सोंपाटलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सुपर्णायेन पाडोन येवचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलेलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोले एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें.
आयज देवाच्या उतरांतल्यान जेजूच्या उतरांचो उगडास आमी करुया. म्हाका तान लागल्या. हांव बरो जेवतां, बरो खातां पियेतां, कुशाल आसां, पूण आमच्या समाजान कितलीं जाणां भुकेन कोश्टवतात, मरून लेगीत वेतात. म्हजे लागीं आसा तें म्हाकाच न्हय, तें दुसऱ्या पासत देवान म्हाका दिलां. दुसऱ्या सवें म्हाका जबाबदारी आसा हें हांव उडकून घेवया. मोगडा जेजू, तुज्या बऱ्या वावराचेर आमी पोड्डो घालतला, पूण आयज तुज्या उतरांचो आमी उगडास करता. म्हाका तान लागल्या. नितीन नीज मोगान प्रामाणीकपणान तुजो वावर चालू दवरूंक म्हाका आदार दी. काकूट आमची खोर सौम्या. काकूट आमची खोर. तेरावें स्थान जेजू कुसा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळयोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक भालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. आपल्या मोगाच्या आनी आपुरबायेच्या पुताक आपले वेंगेन घेवन कितली दूख सायबीण मांयक भोगली ना जायत. पूण मारिया सगलें आपलें दूख ओगेपणान सोंसता. ती आपल्या पुताचो मोग सोबार तोरांनी अणभवता आनी हो अणभवलोलो मोग मोरो पर्यंत आपल्या पुता सवें दाखयता. आनी पोतूय आपल्या आवयच्या मोगाक विस्वाशीर रावून आपल्या आवयक आपलो मोग अणभवूंक दिता. आमी एकामेकाचो मोग करता म्हूण तोंडान आनी जिबेन उचारता, पूण जायते पावटी आमच्या बऱ्या कोरण्यांनी मोग दाखोवंक विसरता. आमचो मोग करतल्यांचोच आमी घात घेता, तांकां आमी दुखयता, अपमान करता. एकामेका सवे मोगाच्यो कोरण्यो करून सुपूर्णपणी मोग दाखोवंक जेजू आमकां तुज्या मोगान भर. क्रिस्ता जेजू, कुस्तार मोडच्या आदीं तुज्या आवयक आमची आवय तुवें करून दिली. तुज्या आवयची देख घेवन तिचे विणवणेन एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां तुजो आदार दी. आमी भावार्थाचे यात्रेन वांटो घेता तेन्ना आमचो भावार्थ वाडय आनी आमच्या कुटुंबान समाजान जियेतना एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान भरून जिवंक आमकां शिकय. काकूट आमची खोर सौम्या. काकूट आमची खोर. चौदावें स्थान जेजूक फोंडान निकी पितात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निकी पिणेचे रिती पोरमोणे पोरमोळ लावून ती ओलींनी गुटलायली आनी समाधीन घाली. मेलेले कुडीक मातयेक लावप
एक बरी कोरणी ती कोणाच्यानूय करूं येता. पूण आरेमितियाचो जुजे आनी निकोदेमूस पिलाता कडच्यान परवानगी घेवन जेजूची मेल्ली कूड कुस्सा वयली देंवयतात, पोरमोळ घालतात आनी ओलिनी गुटलावन फोंडान निकिपितात. हें सगलें करूंक ताका जायते त्रास पडलेत, पूण जेजूच्या मोगा खातीर ताणें हें सगलें केलें. आमच्याय घरांत, वाड्यांत, समुदायीन, पिरगोजेन जेन्ना कोणूय फुडारीपण घेवन एक बरी कोरणी कोत्ता तेन्ना ताका आमी शाबासकी दितां काय? एकवटान आतां खात दिवन आमी वावुरता काय? ताच्या वावराची तोखणाय करता काय? असलो बरो वावर करूंक म्हाका जायते पावट सोयेक मेळटात. जावं मिसाची मांडावळ चलोवंक, मागण्याची रीत बरे भाशेन करूंक, ल्हान ल्हान समुदायांनी फुडारीपण चलोवंक, सेवाधर्मीक रिती बरे भाशेन चलोवंक, इगोर्जेन दोतोन शिकोवंक, एकसुरी आसलेल्या, पिणेत आसलेल्या व कसल्याय गोज्जेक सांपडलेल्या म्हज्या गोच्च्यांक आनी म्हज्या शेजाऱ्यांक आदार दिवंक, एकवटाच्या मोनान वावरूंक. आमकां आदार मागुया. जेजू, बरें करूंक म्हाका जायत्यो संदी मेळटात, पूण तो वावर दुसरीं करतलीं म्हूण वो तो म्हजे लागीं सारको जायना जायत म्हूण भिवन वो तो करूंक हांव बेकार ना वसली निबां दिवन हांवें आंग काडलां. अशें म्हज्या पवित्र स्नाना दिसा तुवें म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांवें पाडूंक ना. हांव चुकलों. जेजू, म्हज्या घरांत, समुदायांत आनी फिरगोजेन हांवें फुडाकार घेवन एक बरो क्रिस्तांव कसो वावरून बरेंपण शिंपडावंक म्हाका बऱ्या मनाचो कर. काकूट आमची कर सोम्या. मोगाड बापा, जेजूच्या सांगाताई कुर्साची वाट आमी चल्ल्या. जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करून आमच्या जिविताचेर, कुटुंबीक आनी समुदायीक जिविताचेर आमी नदर घाल्या. जेजूक आमच्या जिविताचो दोनी कसो घेवंक आमकां आदार दी. कुटुंब तुजें देणें आमकां हें ओळखून, एकामेकाचे गूण ओळखून, एकामेकाक वेळ दिवन, मोगाचे आनी एकचाराचे समोन वाडून आमचें कुटुंब दुसऱ्यांक उक्तें करूंक तूं आमकां तुजो आदार दी. कुटुंबाची नवी नदर घेवन आमचे फिरगोजेंतलीं सगळीं कुटुंबां, समुदाय वाडो बापा. हें आमी मागतां क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. बाप साहेबाच्या त्या सांव खातीर मागुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. तोमान मरे कोरपेन मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदयचो पूज जेजू. होयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक शेवटाक गीत गायन करुया. I5. Tuzo ibariomu, moci magoloi tasloi, moci magoloi